उणीत परबी भेटयता. फ्रीडम फायटर्सूय हांगासर आसात, तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, वेगवेगळ्या अवॉर्ड्सांचे मान्यकरी, तशेंच आमचे मिडियांतल्या म्हज्या भाव आनी भयणांनो, भुरग्यांनो, टिचर्स आनी गोंय राज्यांतले समेस्त म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, सगळ्यांत पयलीं हांव ज्ञात अज्ञात प्रखर राष्ट्रभक्त स्वतंत्र सेनानीचा त्याग आनी तांच्या तपस्येक लागून आमचो भारत देश स्वतंत्र जालो आनी कालांतरान गोंय मुक्त जालें त्या सगळ्या महान लोकांच्या पवित्र स्मृतीक परत एक हांव विनम्र अभिवादन करता. तशेंच विजय ऑपरेशन घडून हाडल्या समेस्त सगळ्या वेटरन फायटरांकूय बी हांव आज याद करता. त्यांचो त्याग, त्यांचें समर्पण, त्यांचो चिरकाल ह्या देशाच्या राष्ट्रभक्तांक प्रेरणा दीत रावतले. गोंय राज्य म्हळ्यार समरसताय आनी शांतिकाय हाचें एक अनुकरणीय उदाहरण. म्हजें सरकार ही समरसताय आनी बंधुभाव हाचें बंधन घटमूट करपाचेर भर दिता. आमच्या स्वतंत्र सेनानीन स्वप्न पळयल्लें की गोंय स्वयंपूर्ण जावचें, गोंय भांगराळें जावचें आनी तेंच साध्य करपाच्या दिशेन आमचें राज्य वाटचाल करीत आसा. ह्या राज्याचो मुखेली म्हणून म्हाका ताचो सार्थ अभिमान आसा. फाटल्या 62 वर्सां सावन राज्याच्या अर्थवेवस्थे मिरान त्याच क्षेत्रांत जायत्या क्षेत्रांनी लक्षणीय वाड जाल्या. भांगराळें गोंय साध्य करपा खातीर आमी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर वावुरता. देशाच्या आनी राज्याच्या विकासाच्या यात्रेत कोणीच फाटीं पडचो न्हय म्हणून ह्यो कल्याणकारी योजना पासून वंचीत रावचो न्हय ह्या अंत्योदय तत्वाचेर आमी सातत्यात सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न आमचो आसा. देशाचो गौरवशाली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हाणें देशाक सर्वांगीण विकासाची दिशा दाखोवपी एक जागतीक स्तराचेर मानाचें स्थान मेळोवन दिवपा खातीर विकसीत भारत 2047 ही कार्यावळीची आंखणी केल्या. देशाच्या स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय जाता आसतना फुडल्या 25 वर्सां खातीर ह्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो माननीय प्रधानमंत्र्यान आंखलेल्यो आसा आनी ताकाच लागून क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, आझादी का अमृत महोत्सव, NEP 2020, G20 चे प्रेसिडेन्सीच्या अंतर्गत घडून आयिल्ल्यो विविध कार्यावळी ह्या माध्यमांतल्यान आमचो देश विश्वगुरू जावपाक लागला. हे विश्वगुरू जावपाच्या मार्गास आसा. राज्याच्या विकासात भारत संकल्प यात्रा ही सुरू आसा आनी दर एका पंचायतीक ही भारत संकल्प यात्रा भेट दिता. हांव समेस्त गोंयकारांक याद करता की तुमच्या पंचायतीन येवपी ही संकल्प यात्रेक तुमी सगळ्यांनी वांटेकारी जावचे आनी ताचो सगळ्यांनी फायदो करून घेवचो. ह्या आझादी का अमृत कालात आमी पळयता की केंद्र सरकारान चार पिलर प्रामुख्यान सांगल्या. हातूंतल्यान नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण आनी ह्याच सगळ्या जाणांक फुडें व्हरपा खातीर वेगवेगळ्यो योजनाय आंखल्या आनी त्योच वेगवेगळ्यो योजनाय बी केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या पद्दतीत फुडें पावपा खातीर 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम हे थारायल्या आनी ते 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम्स आसात. PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत स्कीम, PM ग्रामीण सडक योजना, PM किसान सन्मान निधी, PM जीवन ज्योती विमा योजना, स्वामित्व योजना, भारत नेट, सॉयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, PM स्वनिधी योजना. आमच्या गोंयांत हाचें यशस्वी इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमचे समेस्त सगळे गव्हर्मेंट अधिकारी तशेंच पंचायत आनी बाकी सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात वावुरता आनी ह्या योजनेच्या भितर 7 योजन्यो आमी 100% सॅच्युरेशन करपाक शकले हाजोय आमकां सार्थ अभिमान आसा. उरलेल्या योजनांनीय बी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें पावल्ले आसा. सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या योजनांचो फायदो घेवचो अशें समेस्त लोकांक हांव आव्हान करता. आमी फुडें सरून जर ह्या योजनांचो फायदो घेतलो, केंद्र आनी राज्यांतल्या योजन्यो आमी सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपाक यशस्वी जातले. आमचे स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत सुद्दां ह्यो वेगवेगळ्यो योजना आमी स्वयंपूर्ण मित्र पंचायतींतले सगळे आमचे सरपंच बाकी सगळे जाण ह्यो योजनांचो फायदो सातत्यात समेस्त गोंयकारांक दिवपा खातीर आमी सदोदीत वावुरता आनी तुमचे सगळ्यांचे जर सहकार्य लाभत जाल्यार 100% सॅच्युरेशन जावपा खातीर आमकां वेळ लागचो ना. मानाधीक प्रधानमंत्री ह्याच्या गतिशील फुडारपणा खाला भारत सरकारान मेरा युवा भारत ही येवजण सुरू केल्या. एक स्वयंता मंच आसा, खास करून 15 ते 29 वर्साच्या पिरायेच्या तरणाट्यां खातीर सुरू केल्लो हो स्वायत्त मंच आसा. आमच्या तरणाट्याक शिकपाची संद, फुडारपण, कौशल्य विकास आनी समुदाय सहभाग, मार्गदर्शक
वैयक्तीक शिकवण आणि अनुभवात्मक शिक्षण या संदर्भातलो चडांत चड फायदो जावचो म्हणून युवा भारत या संकेतस्थळाचेर म्हटल्यार mybharat.gov.in हाचेर तुम्ही नोंदणी करची आणि हांव समेस्त गोंयच्या तरणाट्यांक मागता की तुम्ही ह्या सगळ्या योजनांचो फायदो ह्या मेरा युवा भारत ह्या हातूंतल्यान घेवचो। पारंपारीक कुशळटायेक चालना दिवपा खातीर कारागीर हस्तकारागीर हांची येणावळ वाडपा खातीर तांकां आर्थीक नदरेंतल्यान घटमूट करपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही चालीक लायल्या। भारताचे सांस्कृतीक दायज टिकोवन दवरपाक आनी कारागिरांक रोजगाराची संद निर्माण करपाक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 17 सप्टेंबर 2003 ह्या दिसा की जवळपास प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हाका 13,000 कोटी रुपयाची अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्या आणि ह्या 18 पारंपारीक व्यवसाय आसून ह्या 18 पारंपारीक व्यवसायात लाकूड काम आसतले, लोहार आसतले, चावी निर्मिती आसतली, सोनार आसतलो, शिल्पकार आसतलो, नुस्त्याची जाळी विणपी आसतलो, वड्याकार आसतलो, खेळणी तयार करपी आसतलो, कुंभार आसतलो, कापड विणपी आसतलो, चर्मकार आसतलो, धातूचे काम करपी आसतलो, फुलकार आसतलो, नुस्त्याकार आसतलो, ह्या सगळ्यांनी PM विश्वकर्मा योजनेचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो। म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता सगळ्यो पंचायती आसतल्यो, नगरपालिका आसतल्यो, जिल्हा पंचायत आसतल्यो आणि CSC सेंटर कॉमन सिटीजन सर्व्हिस सेंटर हांच्या माध्यमांतल्यान 20,000 पेक्षा चड लोकांनी ह्या PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत रजिस्ट्रेशन केलां। तांकां आमी ID कार्ड दिवपाचें ठरयलां, ताज्या उपरांत स्किलिंग करपाचें ठरयलां आणि ताज्या उपरांत ह्या सगळ्या जाणांक आमी म्हणटा की तांकां स्किलिंग करून मोठ्या प्रमाणात लोन व कमीत कमी येवजणे कमीत कमी इंट्रस्टान तांकां लोन मेळटलो, जेणे करून हे पारंपारीक व्यवसाय परत एकदा हे वृद्धिंगत जावचे ह्या देशात ह्या राज्यात हे माननीय प्रधानमंत्र्यान ठरयलां। म्हणून पयलेच फावटी अशा पद्दतीचे जे व्यवसाय करपी ह्या सगळ्या लोकां खातीर तांची आयडेंटिटी मेळटली, तांकां स्किलिंग तांकां ट्रेनिंग मेळटली आणि परत एकदा तांचो व्यवसाय उदरगत जातलो। इश्टानो, कृषी क्षेत्र सुदारप हो आमच्या देशाचो आणि राज्याच्या प्रगतीचो महत्वपूर्ण भाग जावन आसा। माझ्या सरकारान कृषी क्षेत्रातल्या शेतकऱ्याक मुळाव्या गरजांची पूर्तता करपाक शेतकी मळाचेर नवे नवे उपक्रम हातात घेतल्या। पिकाची विविधता हाडपाक आणि शेतवडी खातीर उपलब्ध आशिल्ल्यो शेत जमनी वाडोवपा खातीर खाजन शेतीचो कायाकल्प करपाक आणि पारंपारीक शेत जमिनीचे राखण करपाक कृषी व्यवसायातल्यान उद्योजकांक पोषक वातावरण निर्माण करपाचें आणि कृषी वांगडाच शेताच्या गोंय हे स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी वेगवेगळे प्रकल्प सुरवात केल्या। नुस्तेकार आसतलो, शेतकार आसतलो, दूधकार आसतलो, फुलकार आसतलो, हांकांय बी हांकांय वेगवेगळ्या योजनांचो फायदो मेळून दिवपाचोय सरकारान ठरयला। आमी पळयता की किसान क्रेडिट कार्ड आसतले जेचे 97% सॅच्युरेशन जालें, PM किसान सन्मान निधी हाजे 100% सॅच्युरेशन करपा खातीर आमी यशस्वी जाल्ले आसा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किमीच्या अंतर्गत RKVY राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ह्याच्या अंतर्गत 700 कोटीचे प्रस्ताव आमी केंद्र सरकाराक धाडल्या आणि तातूंतलो 60% खर्च हो आमकां केंद्रांतल्यान मेळपाचोय थारायला। त्या खातीर हांव केंद्र सरकाराचोय आभारी आसा। G20च्या अंतर्गत जागतीक स्तरावयल्या बैठकांचे आयोजन, नॅशनल गेम्साचे यशस्वी आयोजन हाणें गोंय राज्याच्या शिरपेचात मानाचो तुरो लायला म्हटल्यार अतिताय जावची ना। आमच्या भारत देशाच्या G20च्या अध्यक्षत्वा खाला प्रतिष्ठीत अश्यो 8 बसका गोंय राज्यान यशस्वीपणे घडोवन हाडल्यो। तशेंच नॅशनल गेम्सचे आयोजन, आयर्नमॅन सर्तीचे आयोजन, वर्ल्ड टेबल टेनिसचे आयोजन, वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉल आणि इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल अशा तरेचे वेगवेगळ्या आयोजनाक लागून गोंय आज डेस्टिनेशन वेडिंग आसतलें, बसका आसतल्यो, परिशद आसतले, खेळाच्यो कार्यावळी आसतल्यो, ह्या संदी खातीर पसंतीचें स्थान म्हणून संवसाराक मान्यता लाभल्या। माझ्या सरकाराचो निरंतर प्रयत्न आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकाराचे सातत्यपूर्ण सहकार्याचोच हो परिणाम जावन आसा। राज्यात होम स्टे आणि कॅरावान पॉलिसी चालीक लावन पर्यटकांक गोंयच्या गांवांनी वचून थंयच्या निर्मळ सैमाचो आस्वाद घेवचो आणि त्याच निमित्तात स्थानिकांक रोजगार निर्मिती जावची आणि तांकां वेगवेगळ्या व्यवसायाच्यो संद मेळच्यो म्हणून ही होम स्टे आणि कॅरावान पॉलिसी आसा। गोंय राज्याच्या आर्थीक मळार आमी उल्लेखनीय प्रगती करता आसतना 2023 वर्सा गोंय राज्याचो GSDP 19-20 वर्साच्या तुलनेत 33% वाडला आणि ह्याच कालखंडात राज्याचे दरडोई उत्पन्न 30% वाडला। ही बडा उमेदीची गजाल जावन आसा।
आमी सातत्यात पळयता की गोंय राज्याक 62 वर्सां स्वतंत्र जावन पुराय जाली, तरी सुद्दां आज कूळ आनी मुणकाराची वेगवेगळी प्रकरणां तशीच पडून आसा. तांकां फास्ट ट्रॅक करप आनी कूळ आनी मुणकारांक तांचे जमणी जाता तितके बेगीन मेळोवन दिवप हाज्या खातीर सरकार प्रयत्नरत आसा आनी वेगवेगळी पावलां ताज्याच खातीर आमी उचल्ल्या. निश्चितच रित्या कुळांचे प्रश्न हे बेगिनात बेगीन सोडयले वयतले. गोंय राज्य पुराय देशांत शिक्षण क्षेत्रांतलें एक आदर्श राज्य ठरचें म्हणून म्हजें सरकार हे गतीशील प्रयत्न करीत आसा. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 20 हेच्या अंमलबजावणीच्या अनुसार आमचे वेगवेगळे प्रयत्न हे फुडयत आसा. धारगळे स्थापन जाल्ल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, फोंड्या हांगा सुरू जाल्ले नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सीक युनिव्हर्सिटी कॅम्पस, दाबोळी हांगा सुरू जाल्लो इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लिगल एड्युकेशन एंड रिसर्च, कुंकळे हांगा निर्माण जाल्लें नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजीचो कॅम्पस आनी गोंय सरकारान सुरू केल्लें गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अशा प्रकाराची प्रतिश्ठीत शैक्षणिक आस्थापना आमच्या पर्जळीत शैक्षणिक फुडाराची गवाय दितात. डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्या मार्फत नोटिफिकेशन काडून आमी आतां अंडर ग्रॅज्युएट लेवलाच्या विद्यार्थ्यांचेर एकाच वेळाचेर समांतर डिग्री कोर्सीस, डिप्लोमा कोर्सीस, सर्टिफिकेट कोर्सीस हेय सुरू केल्या. वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांक ड्युएल डिग्री, ड्युएल सर्टिफिकेट्स घेवपाची संद गोंयांत प्राप्त जाला. त्याचोय समेस्त सगळ्या तरणाट्यांनी फायदो घेवचो हें तुमच्या लागीं मागता. NEPच्या अंतर्गत प्रशिक्षण दिवपा खातीर वेगवेगळ्या टिचर्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटाची नवीन स्थापना करपाचेंय बी सरकारान थारायलां. श्रीमंत भगवत गीता म्हणल्यार आमच्या समृद्ध संस्कृतीचो एक तेजस्वी प्रतीक जावन आसा. पयलेच फावट व्यापक स्तराचेर सगळ्या शाळांनी गीतामृत पठण कार्यक्रमाचें आयोजन करून आमी आमची संस्कृती आनी संस्कृत भाशा हांच्या प्रती समाजात एक जागृताय घडोवन हाडल्या. हो यशस्वी प्रयत्न आमी केला. समेस्त टिचर्स आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक वांटो घेवपी जे आसा त्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चितच रित्या तुमी हाज्या खातीर अभिनंदनाक पात्र आसा. राज्याच्या तरणाटे नशामुक्त दवरपाच्या नुसार आमी योग्य ती पावलां उचलता. म्हज्या पोलीस प्रशासनांतले अंमली पदार्था विरोधात कडक कारवाय चालू दवरल्या आनी त्याच प्रमाणे सगळ्या स्टुडंट्साच्या भितर एक अवेअरनेस कार्यक्रम सातत्यात पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत चालू आसा, जो अवेअरनेस आमी घडोवन हाडीत आसा. शांती, सेवा, न्याय ह्या त्रिसूत्रीक जागत म्हणजेच पोलीस कर्मी, होमगार्ड आनी राज्याचो कायदो आनी सुवेवस्थेत अथक सेवा दीत आसा. G20 परिशदेचे आयोजन आसूनी किंवा नॅशनल गेम्सची आसूनी, वाहतूक वेवस्था आसूनी किंवा सामाजीक सौरद्द सांबाळपाक आमचे पोलीस हे आदर्शवर्त कामगिरी करीत आसा. आनी म्हणून तर आमी होमगार्ड सेवा करपी उमेदवाराक पोलीस कॉन्स्टेबलांत भरती करपा खातीर जवळपास 30% जागो दवरून तांकां सगळ्या होमगार्डाक पुलीस भरती करून घेत आसा. हे पयलेच फावटी राज्यांत घडटा. अशा पद्दतीन होमगार्डात सेवा दिवपी ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी पुलिसांत भरती करून घेत आसा. कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात पेंडींग आशिल्ली. 2 दिसां पयलींच आमी कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट जवळपास 71 केसीस आमी कॉम्पेन्सेट ग्रावंडाचेर तांकां अपॉइंटमेंट्स दिले. त्याच बरोबर चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स हांगच्योय बी एक 28 पेक्षा चड आमी फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांक तांकांय तेंची जॉब अपॉइंटमेंट्स दिल्ल्यो आसा. फ्रीडम फायटरांच्या प्रती सदोदीत आमचें सरकार हे तेंचे कटिबद्ध आसा, सदोदीत तांकां याद करीत आसा. आनी म्हणून तर उरलेले सगळे फ्रीडम फायटर्स प्रतीच्यो नोकऱ्यो हे येता त्या 26 जानेवारी पर्यंत तांकां उरलेल्या सगळ्याच फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो जाता तितके बेगीन 26 जानेवारी पयलीं मेळटल्यो. इश्टानो, आमी सगळे गोंयकार गोंयांत चालू आसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट हाचे साक्षीदार जावन आसात. दैदिप्यमान अशा प्रकाराचो जागतीक स्तरावयलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमी गोंयच्या जनतेच्या सेवेक चालू केला. आमी जर पळयता आसत जाल्यार मांडवी न्हंयचेर बांदलेलो अटल सेतू आसतलो, जुवारी न्हंयचेर बांदलेलो अत्याधुनीक पूल आसतलो, पणजे शहराची शान वाडोवपी आमी म्हणटा की योग सेतू आसतलो, ज्ञान सेतू आसतलो, राज्याचे लेखा भवन आसतले किंवा गोवा बोर्ड बिल्डिंग्स आसतली, गांवगिऱ्या वाठारांनी नवीन बांदिल्ल्यो वास्तू आसतल्यो, दुरुस्ती केल्ली वेगवेगळी शाळा हायस्कुलां आसतली, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिल्हा महामार्ग, वाड्याचेर पातळिल्ल्या रस्त्यांचे जाळें, अत्याधुनीक बस स्थानकां, सुसज्ज स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्यांचो एक वस्तुपाठ आमच्या क्रियाशील आनी गतिमान प्रशासनांतलो लोकांच्या नरेन पावपाची एक गजाल आसा. सांगपाक खूब खोस भोगता. 2,500 कोटी रुपया खर्च करून 14 किलोमिटरचो एप्रोच रोड आनी जुवारी नदीचेर फूल फ्लेज बांदिल्लो ब्रीज हो येता त्या 22 तारखेक आमची दुसरी लेन
आमी लोकां खातीर उगडी करता आनी त्याच बरोबर थंयसर फुडल्या टप्प्यान जावपी 270 कोटी रुपया खर्च करून रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट हाजोय फावंडेशन स्टोन आमी घालता आनी ताज्या वांगडाच 641 कोटी रुपया खर्च करून पर्वरी हांगासर बांदपी इलेवेटेड रोड ह्याय प्रकल्पाचे आमी त्याच दिसा फावंडेशन स्टोन घालपाचें निश्चित केलां. गोंय राज्य आपल्या नैसर्गिक सौंदर्या खातीर पुराय जगात फामाद आसा आनी म्हणूनच तर ह्या गोंय राज्याचे सैम राखून दवरपा खातीर आमी येता त्या 2050च्या पयलीं झिरो कार्बन इमिशन हो टॅक दिवपा खातीर म्हजें सरकार नियोजनबद्ध काम करीत आसा. समेस्त लोकांनी आनी गोंयकारांनी सुद्दां ह्या चळवळीत वांटो घेवचो. तुमचोय वांटो खूब म्हत्वाचो आसा. तुमी सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार आमी म्हणटा की कार्बन इमिशनचो टॅक 2050च्याच पयलीं गोंय सरकार मेळोवपाक शकतलें. आव्हान करता की सगळ्यांनी हितूर वांटेकारी जावचें. येरेदारीचे विकसीत करता आसतना म्हज्या सरकारान पर्यावरणाची जतनाय घेतल्या आनी 51 अश्यो प्रगत इलेक्ट्रिकल बसीस सुरू केल्या. राज्यांत इलेक्ट्रिकल व्हेकलचो वापर करपाचें प्राधान्य दिवप, व्हडा प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन निर्माण करप, पर्यायी इंधन म्हणून ग्रीन एनर्जीचो अवलंब करप ह्या खातीर आवश्यक ती पावलां म्हज्या सरकारान मांडल्या आनी ताची दखल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी घेतल्या. आमी पळयता की राज्यांत वेगवेगळे उद्योग येवचे म्हणून गोवा स्टार्टअप पॉलिसी आसतली, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आसतली, IT पॉलिसी आसतली, इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आसतली, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली सरकार सातत्यात करीत आसा आनी म्हणून तर आमी हो बिझनेस फुडें व्हरता आसतना एकंदर जवळपास 15,646 कोटीची नवीन गुंतवणूक राज्यांत जाल्या. जवळपास 40,000 लोकांक नवीन रोजगाराच्यो संदी निर्माण करपाचें सरकारान थारायलां. ह्या अशा पद्दतीच्या इन्व्हेस्टमेंटांतल्यान ह्योय संदी गोंयकारां खातीर उपलब्ध जातल्यो. तुवें पेडणे हांगासर जावपी इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर्स आनी मार्मागोवा तालुक्यात जावपी कोंकण मरीटायम क्लस्टर्स हातूंतल्यान गोंयाक उज्वल भविश्य जावन आसा. भलायकेच्या मळाचेर आमी पळयता की दर्जेदार सेवा दिवपाचे खातीर आमी कटिबद्ध आसा. म्हणून गोवा महाविद्यालयांतले जवळपास सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पासून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हांगासर वेगवेगळ्यो भलायकी सेवा सातत्यात आमी दिता. सामाजीक सुरक्षा आसूनी किंवा दिव्यांग समावेशक वातावरण निर्माण करपाचो हेतू आसूनी गोंय राज्यान ह्या क्षेत्रांत एक आदर्श प्रस्थापीत केला आनी म्हणून तर ज्येष्ठ नागरीक, निराधार महिला आनी दिव्यांगजन जवळपास 1,40,000 लाभार्थ्यांक आमी हाचो फायदो मेळोवन दिता. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो फायदो मेळोवन दिता आनी त्याच बरोबर जवळपास आमच्या गृहिणीक आदार दिवपा खातीर 1,33,000 माता भगिनीक आमी जवळपास गृह आदार योजनेचोय फायदो मेळोवन दिता आनी हो रेग्युलर मंथली तांच्या पर्यंत पावपाचो सरकार प्रयत्न करत आसा. दिव्यांग व्यक्तीच्या भितर प्रचंड प्रतिभा आसता आनी ह्या प्रतिभेक व्यासपीठ दिवन समाजात त्यांच्या बद्दल समावेशक प्रवृत्ती वाडोवची ही चालीक लावपा खातीर फाटल्या वर्सा आमी पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलें आनी पुराय देशात हाची तोखणाय केली. म्हणजे प्रधानमंत्र्यांनी हाची तोखणाय केली. देशभरांतल्यान वेगवेगळे दिव्यांगजन भाव भयणी आनी सगळे ऑर्गनायजेशन्स हातूंत काम करपी गोंयांत आयले. ह्या फावटी आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल्स गोंयांत ऑर्गनायज करून अशा पद्दतींतल्या सगळ्या दिव्यांगजन भाव भयणीक एक इन्क्लुझीव डेव्हलपमेंट करपाच्या अनुसार फुडें हाडीत आसा. गोंय सरकारचे स्वयंपूर्ण 2 गोवा हे मिशन स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो सरकारचो मुळावो मंत्र घेवन फुडें वचत आसा. म्हणून तर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांतल्यान स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग करपाच्या ग्रामपंचायत तालुका लेवलाचेर वेगवेगळ्या स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आसतले किंवा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान हें काम सुरवात आसा आनी निश्चितच रित्या आमच्या महिला आनी युवा शक्तीक स्किलिंग आनी रिस्किलिंग करपा खातीर आमचो सातत्यात प्रयत्न आसतलो. हाजोच एक भाग म्हणून आमी एप्रेंटिसशीप 15% प्रत्येक खात्यात आसतले किंवा प्रत्येक प्रायवेट सेक्टरात आसतले. 15% एप्रेंटिसशीप घेवपाचें कंपल्सरी केलें आनी तातूंतल्यान जवळपास 20,000 एप्रेंटिसशिपाच्यो संद्यो गोंयांत उपलब्ध करून दिल्यो. सांगपाक खूब खोस भोगता. खूब मोठ्या प्रमाणात तरणाटे गव्हर्मेंटांत आनी प्रायवेट सेक्टरांतूय जॉयन जाल्या. एक बऱ्या पद्दतीचो वर्क कल्चर आज गोंयांत डेव्हलप जायत आसा. एक स्किल मॅनपावर जेका आमी म्हणटा स्किल मॅनफोर्स ही गोंयांत तयार आसा आनी त्याच नुसार आमी नवीन नोकऱ्यो ज्यो भरती करतले त्या सगळ्या नवीन नोकऱ्याक एक तर एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट किंवा एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट प्रायवेटांतली किंवा गव्हर्मेंटांतली ही कंपल्सरी आसतली आनी त्या नुसार सरकारान नोटिफिकेशनूय काडलां. म्हणजे सरकारान फेलोशीप ही कार्यावळ सुरू केल्या आनी फेलोशीप ह्या कार्यावळी नुसार
भुरग्यांचो टॅलंट वो सरकारांतल्या विविध खात्यांनी आमी उपयोगात करून हाडटा. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचें काम रोखडेच सुरवात जातलें आनी पयली एडवर्टायजमेंट आमी म्हणटा की ट्रान्सफरंट पद्दतीत सरकारी नोकऱ्यो सगळ्या भुरग्यांच्या टॅलंटा खातीर मेळच्यो म्हणून नव्यान तेजी भरती सुरवात जावपाची रोखडीच ताजी एडवर्टायजमेंट येवपाची आसा. स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळ्यो कार्यावळी ज्यो सुरवात केल्यो तेजोच एक भाग म्हणून आमी स्वयंपूर्ण ई चतुर्थी बाजार सुरवात केलो. ताका खूब बरो प्रतिसाद सातत्यात मेळ्ळो. आमी आतां नव्यान स्वयंपूर्ण ई बाजार सुरवात केल्या. गांवांतल्यान ज्यो आमच्यो महिला भगिनी आसतले, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतले, गांवचे तरणाटे आसतले, आपलो वेगवेगळो फूड प्रॉडक्ट आसतलो, आर्टिजनचो प्रॉडक्ट आसतलो जो तयार करता, त्या तयार मार्केट मेळोवन दिवपा खातीर एमेझॉन, फ्लिपकार्ट ह्याच धर्तीचेर तांकां पुराय डिजिटल मार्केट किंवा ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म मेळोवन दिवपा खातीर आनी तेंच्यांनी तयार केल्लो प्रॉडक्ट गोंयांत न्ही तर पुराय भारत देशांत मेळोवन दिवपा खातीर आमचे कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर, स्वयंपूर्ण मित्र पंचायती हांच्या सगळ्यांच्या मार्फत 500 पेक्षा चड सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी महिला भगिनींक आमी ट्रेनिंग दिवपाक शकले. तांकां पॅकिंग आसतलें, तेंचें लायसनींग आसतलें, हें सगळें करून तांकां एक बऱ्या पद्दतीचो मार्केट पुराय गोंयांतल्यान पयलेच फावटी एसएचजींक अशा पद्दतीचें ई मार्केट मेळोवन दिवपा खातीर आमी यशस्वी जाल्या. आयज हांगा सन्मानीत जावपी सगळे सरकारी कर्मचारी आसतले, समाजात उल्लेख केल्ले वेगवेगळ्या कामांत जेंकां काम केलें त्या सगळ्या जाणांक आज जे अवॉर्ड मेळटले तांकांय हांव खूब उणीत परबी भेटयतां. आनी गोंयच्या उदरगतीत जरी सगळ्यांक हांगासर आमी अवॉर्ड दिवपाक शकले नासत, वेगवेगळ्या क्षेत्रा खातीर गोंयचें नांव जें व्हड करीत आसा अशा सगळ्या जाणांक हांव परत एकदां म्हणजे उणीत परबी भेटयतां. गोंय राज्यांत ज्यो नॅशनल गेम्स घडोवन आयल्यो त्या नॅशनल गेम्स ज्यांच्यांनी मॅडल्स मेळयले त्या सगळ्या भुरग्यांक हांव परत एकदां उणीत परबी भेटयतां. आनी ही गोमंत भुमी ह्या फिरंगी राजसत्तेच्या जुलमी जोमखंडींतल्यान मुक्त जावपा खातीर प्राणपणान लढलेल्या सगळ्या प्रसंगी आपल्या प्राणाची आहुती दिल्ली म्हणजे बाळाराया मापारी पासून काका लवंदे पर्यंत असे कितलेशेच जाण फुडारी आसतले ज्यांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. ज्ञात अज्ञात अशा सगळ्या स्वतंत्र सेनानीक आमचे सरकार सातत्यात म्हणजे आपल्या परीत आदर व्यक्त करता. आपल्या परीत आमी त्यांचो सदोदीत मान राखता आनी म्हणून तर पत्रादेवीचें स्मारक हेंय जाता तितके बेगीन पुराय जावपाचें आसा. हिरवे गुरुजींचें स्मारक आनी बाकीचीं सगळीं स्मारकां जाता तितकीन पुराय करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. निश्चित रित्या माननीय मोदीजीची संकल्पना विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांक हो भारत देश विकसीत जायत आसतना, नव भारत निर्माण जायत आसतना आमचें गोंय सुद्दां फाटीं उरचें न्ही, खंयच्याच क्षेत्रांत आमी फाटीं उरचें न्ही. म्हणून परत एकदां नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि त्याच बरोबर गरीब कल्याण ह्या सारकिल्या ह्या 4 पिलरांत घेवन आमी सगळ्यांनी जर काम केलें आसत जाल्यार निश्चित विकसीत भारताच्या बरोबर विकसीत गोंय जावपा खातीर, स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर, भांगराळें गोंय जावपा खातीर आमी सगळे जाण वावरुया इतकें तुमच्या कडेन मागता. आनी निमाणी सुवातीचेर हांव आमच्या ह्या संस्कृतीतील विश्व बंधुत्वाची प्रार्थना करून म्हणजेच सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवेत. ओम शांती शांती शांती. जय हिंद, जय भारत, जय गोवा.